आयज आमी एक कंप्लेंट दिवपाक येयल्ल्या हांगासर म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर। आतां विशय कितें आसा कंप्लेनीचो की 16/4/2025, मागीर 26/4/2025, मागीर 8/5/2025 आनी 18/8/2025 ह्या 4 फावटी आमी KTCचे जे MD आहा, मॅनेजींग डायरेक्टर आमचो रोहन कासकर, हेका निवेदनां दिली म्हापसा बस स्टँड आनी पणजे बस स्टँडाच्या संदर्भात। आनी ज्यो बेजीक पब्लीक नेसेसरीज पळय आहा पळय, म्हणजे बस स्टँड जो पळय आसा हेचो सामान्य मनशाचो संपर्क ह्या बस स्टँडा कडेन येता। भुरगे पळय आहा, प्रवासी वर्ग आसता, मागीर आमचे स्टुडंट आसता, हे सगळ्यांचो संबंद बस स्टँडा कडेन येता। आनी बस स्टँड जर बरो आसत जाल्यार लोक पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो मोठ्या प्रमाणात वापर करता। आयज सरकार विधानसभेन सांगता पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव करपाक जाय, पूण दुर्दैवान राज्याचे जर बस स्टँड सगळे पळयले जाल्यार अत्यंत दैनंदीय स्थिती सगळ्या बस स्टँडांची आमकां राज्यान पळोवपाक मेळटा। आतां म्हापशेचो बस स्टँड जर पळयलो आनी पणजेचो, जो पणजेचो राजधानी आनी म्हापसा एक प्रायम लोकेशनचो बंद गोंयचे उत्तर गोंयांक आनी दक्षिण गोंयांक जोडपी असो बस स्टँड, पुणून तेची परिस्थिती जर पळयली जाल्यार अत्यंत हालाकीची परिस्थिती आहा। जे होणे पडल्या ते आमी खंय तरी तेचेर निवेदन दिल्या उपरांत बेश्टे हाडटा थंय आनी करपा जी आसता ती घालता, वयर तांबडी माती घालता, पूण तेचें फूल हॉट मिक्सिंग करप, उदकाची पियेवपाची सोय करप, जी सोकपिटां ITOन जे पळय आमी वयर वयता थंयसर जे सोकपिटां ते ओवरफ्लो जाता, घाण वास थंयसर येता। ITOन वयताना सगळो घाण वास येता आनी पब्लीक हेल्थाचे पळय जे आहा पळय, पब्लीक हेल्थ पळय आहा हे डिस्टर्ब जाले वयता हांगासर। आतां ह्या संदर्भान आमी आयज निवेदनां दिवन पयलीं मुख्यमंत्र्याक सांगलें, मुख्यमंत्र्यान MD रोहन कासकराक डायरेक्शन दिलें कितें बस स्टँडाची अवस्था जी आहा ती बेगींतल्या बेगीन तेजें काम हातीन घे। आतां गेल्या वर्सा आमी 8व्या म्हयन्यान जेन्ना आमी हें निवेदन दिता, 4थ्या म्हयन्यान आतां वर्स जायत येयलें, तर तेका हॉट मिक्सिंग केलें वचना, ज्यो बाकीच्यो सुविधा त्यो सुदारणा केल्यो वचना। वाहतूक मंत्री जो आहा मोविन गुदिन्हो हेणी तेका 2-4 फावटी सांगलें। हांव तुमकां हांगा मुद्दम तारीखूय नमूद करता, 15 तारखेक मिटींग जाल्ली आमची डिसेंबराची, त्या 15 तारखेक जानेवारीच्या 15 तारखेक तेका क्लियर डायरेक्शन दिल्लें वाहतूक मंत्र्यान, तें काम हातीन घे, बाकीची कितें सुदारणा आहा ती कर, आनी बसीचे विशय जे आमच्या कंप्लेनी बी प्रलंबीत त्यो सगळ्यो मार्गाक लाय म्हणून डायरेक्शन दिल्लें, पूण दुर्दैवान तें जालें ना आयज पर्यंत। 22 जानेवारी 2026 वाहतूक मंत्र्यान जेन्ना निर्देश दिले म्हणजे डायरेक्शन दिले त्या वेळाचेर तेणी येवन हांगासर जो आमचो मिनेश स्टार आहा असिस्टंट डायरेक्टर, आमी आसलेले आनी इन्स्पेक्शन केलें सगळ्या बस स्टँडाचेर। शटल सर्वीस जी आहा ही इम्प्रूव करपाक, प्रायवेट बसी तितून एकोमोडेट करून त्यो वेवस्थीतपणान थंयच्यान व्हरपाक एक डे सेपरेट करपाक जाय, तेचेर सगळें डिस्कशन जालें। ज्यो सगळ्यो अवस्था बस स्टँडाची, उदकाची सोय ना, पिवपाची सोय ना, मागीर सोकपीट व्हांवता, सगळें हे तेणी इन्स्पेक्शन केल्लें, म्हणून दुर्दैवान 22 तारीख जानेवारीची आतां परत 1-2 म्हयने जावपाक येयले, म्हणून कांयच थंय हालचाली जाल्ल्यो दिसना। आतां शेवटी आमी काय म्हणटा इनाफ इज इनाफ, त्या प्रमाणे आयज आमी पुलीस कंप्लेंट करपाचो निर्णय घेतलो। पुलीस कंप्लेंट म्हणजे आतां कोणाक वाचपाक येतलें की पुलीस कंप्लेंट कित्याक, तर हो पब्लीक सर्वंट आहा, तेची ड्युटी पब्लीक सर्वंटाची की जे पब्लीक नेसेसरीज पळय आहा त्यो बऱ्या भाशेन लोकांक सुविधा पुरोवंक जाय, आनी खास करून पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा तो ह्या बस स्टँडा वरसून चलता, तर ती मस्ट सारकी म्हणजे जावपाकूच जाय अशी गोश्ट सारकी, आनी ती तो दिवपाक शकना, म्हणून ताका लागून आमी हांगासर एबेटमेंट ऑफ सुसायड म्हणजे आत्महत्येक मनशाक प्रवृत्त करप, कित्याक थंय प्रेग्नंट बायल सुद्दां एकदां आमकां इन्सिडंट खबर आहा, थंयसर एक प्रेग्नंट बायल जी आसली पळय ती फोंड्यान बस हाडल्यामुळे मिसकॅरेज जालें, 108 येयल्या उपरांत मिसकॅरेज जालें म्हणून आमकां कळ्ळें त्या वेळाचेर, आनी तकूत ते एबेटमेंट फॉर सुसायड, कॉजिंग एंडेंजर टू द पब्लीक लायफ, मागीर क्रिमिनल नेग्लिजन्स, कॉजिंग न्यूसन्स इन पब्लीक प्लेस, कॉजिंग एअर पॉल्युशन आनी चिटींग म्हणजे खोटी आश्वासनां दिवप, ह्या सगळे आमी मांडला हितून कंप्लेनी, जे सगळे कितें फॅक्ट्स आहा। आतां काही दिसा पयलीं हेणी म्हाका सांगलें कितें की दिगंबर कामताक मेळ म्हणून,
PWD मिनिस्टराक तेकाय आमी मेवळे तेचे कडेन 2 मुद्दे आमी मांडलेले की वॉट मिक्सिंग जो पर्वरी रोड आहा पळय पर्वरी कोकेरो पर्यंत पर्वरी बाजार ते वॉट मिक्सिंग आसा तो तेणी करून दिलो पूण बस स्टँडाचो विशय हो कदंबाच्या अंडर येता म्हणून सांगलें म्हणून कदंबाचो MD म्हणून ह्या नात्यान आनी पूर्णपणान अपयश येयल्ल्या हेका बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी हो करता बाकीचे जे पळय कितें आर्थीक वेव्हार आहा पळय थंयसर सगळ्यो गोश्टी केल्यो वयता म्हणून आमी आयज आमकां कंप्लेन ही करची पडल्या PIन ती म्हाका दिसता रजिस्टर करची आतां कितें जालां पुलीस स्टेशनांकूय म्हणून कितें जालां पयलीं CRPC आनी IPC सेक्शनां पळय आसली ती बऱ्या पैकी तांकां याद आसताली पूण आतां नरेंद्र मोदीन केंद्रान कितें जालें ती तेंची नांवां बदलली भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता आनी भारतीय न्याय संहिता ही नांवां केल्ल्याक हितून न्याय हाडला हरशीं नागरिकाकूय न्याय दिवचो अशें अर्थ जाता म्हणून हांगा नागरिकाक न्याय मेळ्ळो आमकां दिसना आतां जो कदंबाचो वेव्हार सांगला हांवें तेचेर म्हाका दिसता कितें जो पळय शिगमो ह्या MDन पळय घातला सगळो कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पळय हितून ह्या MDन सगळो जो शिगमो घालून दवरला शिगम्याचेर आमी उलयतना पळयता खूब कडेन की शिगम्याच्यो मिरवणुकी आसता तितून ते गाता कितें म्हणून मायन केल्या मोगा घाटी म्हणून पळय जे गाणें पळय एक 4 वळी पळय ते म्हणटा पळय त्यो जर तंतोतंत त्या कदंबाचो MD पळय हा जेणी शिगमो घातला ताका त्यो तंतोतंत लागता आनी त्यो लायनी म्हणजे अश्यो की तुयेकारान केल्या मोगा घाटी रोहन कासकार मागता शागोती केदार दुमगट मळटा पीठ आनी अक्षदा साकर दांडे पळय हा ते भाजता चपाती म्हणजे अक्षदा साकर दांडे भाजता चपाती हेच्या फाटल्यान म्हणपाचें कारण कितें की तिका थंय ITI दिवपाक बसयल्या ITIन ज्यो गोश्टी मागल्यो वयता ती सारकी अति इंटेलेक्च्युअल इतली की तिका एक्चुली एडवोकेट जनरलाक बी असिस्ट करपाक बसोवंक जाय आसली ही बायल मनीस तर सारकी इन्फॉर्मेशनां दिना आनी हिच्या पालवाड हे सगळीं कारस्थानां थंयसर करता हें आमकां पळोवंक मेळटा सर्रास ही बायल पळय काम सोडून आपले पब्लीक इन्फॉर्मेशन कमिशनर तेंच्या ऑफिसान आसता लोकांक इन्फॉर्मेशन दिवप ना प्रवृत्त करप ताका हें करपाक आमचे अपिलान वचपाक इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन आनी थंय आसता सरकारी गाडयेचो गैरवापर कॉर्पोरेशनाच्या मॅन पावर यूज करप आनी थंय बसून ती धन्यता मानता स्टेशन सुद्दां दोन्ना दिले MD तिका काडची म्हणून पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर दुसरो दवरा अरे तुमी जर प्रामाणीकपणान जर काम करता जाल्यार तुमकां लिपोवंक जाय कित्याक आयज इलेक्ट्रीक बसी पळय तुमी ज्यो हाडल्या कोणाच्यो चलोवपाक पळय 75 रुपया तुमी पब्लीक एक्सचेकराचो पयसो काडून त्या EV ट्रान्सप्लॅनवाल्याची बोल्सां भरता हांगासर तेचेरूय खंय तरी एक क्रिमिनल कंप्लेंट जावंक जाय म्हणून ताका लागून कितें आमी आयज हो जो निर्णय तो एकदम वाजोवन आतां हो निर्णय घेवचो पडला आतां PI नासलो तेजो खंय तरी मिटिंगेक आहा म्हणटा ताका लागून हांव ताका मागीर उलयतलो जेन्ना फ्री जाता तेन्ना म्हणून कंप्लेंट तेंच्यांनी रजिस्टर करची आनी हो MD रोहन कासकार पळय आहा ताका त्वरीत अटक करची की सगळीं पळय कॉग्निजेबल ऑफेन्सीस आहा हे सगळे हांवें पळय मांडल्या भितर पळय ती ताका अटक करची पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जो आहा हो डॅमेज आनी लोकांक बऱ्यो सुविधा न पुरोवपाचो अपयश ताका येयल्ल्या कारणान तेचेर इमिजिएटली FIR करची अशी मागणी केल्या म्हाजें उलोवन जाल्यार तुमकां कितें विचारपाचें फाटल्या दिसांनी होच विशय घेवन तुमी जेन्ना RTOन गेल्ले ताराक मेळपाक सराक तेन्ना तेंच्यांनी कितें सांगलां कित्याक रस्त्याचो इश्यू आसा पळय बस स्टँड खूब वर्सां जालीं तशें पडीक पडलेलो आसा सारकें व्हडें पडलें आनी आतां पावस सारकोच लागीं पडला ही परिस्थिती कितें गेली की पुलीस स्टेशनार येवपाची जेन्ना पळय आमी गेल्ले पळय तेन्ना आमकां तेणी सांगलें कितें पावसाचें कारण दिलें पावस सोंपोवन इमिजिएटली काम हातीन घेता आतां हांवें सांगलें न्हू 4 रिप्रेझेंटेशनां दिलीं तेणी म्हाका PWD मिनिस्टराक सुद्दां दिगंबर कामतीक मेळपाक धाडलो ताका मेळ्ळ्या परत तो आश्चर्यचकीत जालो आपले कडेन कित्याक धाडटा हेंच्यांनी एक्चुली तें काम घेवं येता हातीन पयशांचो जो वेव्हार खावपाक जर मेळटाले ते रोखडेच ते करता पण हांगासर दुर्दैवान कितें आहा पब्लिकेक जे कितें जाय त्यो सुविधा हांकां दिवपाक अपय कोणा कडचें डिझल घेवपाचें बसीन खंयच्यान स्पेर पार्ट्स हाडपाचे त्यो गोश्टी हांकां सांगपाक दिगंबर कामतूय नाका आनी मोविन गुदिनो नाका न्हू हांव सदांच सांगता प्रमोद सावंतान आतां 2027ची निवडणूक येवच्या आदीं एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावला पळय 4 अधिकाऱ्यांक तरी सस्पेंड करपाची गरज आसा सस्पेंड करपाची आवश्यकता सारकी अशे पळय जे अधिकारी आहा हो आतां पळय हो रोहन कासकर अत्यंत सारकी मधूर वाणी मधूर म्हणजे संत बिंत पळय पयलीं जे पळय अभंग म्हणटाले पळय शांतपणे ती मधूर वाणी तेची एक्चुली हेजो जागो कसो आहा ह्या रोहन कासकाराचो ताका MD म्हणून ते घालूंक तेंच्यांनी पोवनासलो
प्रमोद सावंतान हेका एक्चुली खरो म्हटल्यार कितें आसा थंयसर ते अभंग रिपोस्ट बी पळय प्रोग्राम जाता तितून हेका एक घालपाक जावं एक शांत अभंग म्हणपाक ते कशें ते सारके उठ्या तालाचेर अभंग म्हणटा हितून एक शांत अभंग जर जावो 2 अभंग जाल्यार हेका थंय घालपाचो जागो आहलो आनी त्या सोनो सांगतलोय हांव मुख्यमंत्र्याकूय सांगतलो आनी ते वाहतूक मंत्र्याकूय ऑलरेडी सगळें सांगलेलें आहा तांकां खबर आहा निश्क्रीय ऑफिसर हांवें फाटीं ताका सांगलेलें नालायक म्हणटा लायकीच जेची ना त्या पदार बसपाचो असो ऑफिसर आता सारको पावस लागीं पावलो पावसा पयलीं जर हें काम जायना जाल्यार कितें फुडें पावल घेतले तुमी सांगता न्हू अत्यंत म्हणजे ते बसीत आनी चलोवपाचें ना कळ्ळें न्हू पळय कितें म्हणजे कोण आसा मेलो जाल्यार सरकार जागो जातलो आतां परत तेच न्हू तेच वाट पळयता आसतलें आनी सांगलें न्हू मिसकॅरेज जाला थंयसर एका बायलेची आनी सरकार कोणाच्या तरी मरणाची थंय वाट पळयता आसतलें अशें आमकां दिसून सरकार म्हणजे कितें सरकारान सांगलें वाहतूक मंत्री जेन्ना सांगता आनी हो जेन्ना सांगता मुख्यमंत्री मिटिंगेन तेन्ना आनीक कितें म्हणून आनीक कोणी कितें आनीक सांगप आनी कशा रितीन हँडल करप ह्या ऑफिसरांक हो मोठो प्रश्न पडटा हांगासर म्हणून हांवें सांगलें की जो पर्यंत आतां 27 जर भारतीय जनता पार्टीक जर 70 परत येवंक जाय जाल्यार 4-5 तरी ऑफिसर तांकां घरा धाडचे पडटले कित्याक हेंच्यांनी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल कॉलेप्स केला असले जे अधिकारी यांचो फक्त एकूच कितें की पयशे खावप पयशे खावपाचो हांकां ध्यास लागला संतांको त्या वेळाचेर विठ्ठलाचो भक्तीचो ध्यास लागलेलो तसो हांकां पयशे खावपाचो ध्यास लागलेलो आनी हें खंय तरी बंद जावपाक जाय ते पुलीस स्टेशनार येवप हेंचेर कंप्लेन करपाक म्हणजे कितें चल्लां आनी कळपाक जाय तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर